नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सगळ्यांक गुढीपाडव्याची परबी भेटता आणि गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपलो उमेदवार केलो जाहीर. रितेश नायक भाजपाचो उमेदवार जाल्यार गितेश नायक आपाचो उमेदवार. पणजे बॅरिकेड्साचेर लायिल्ले कसिनो होर्डिंग्स उडोवचे काडून सीसीपी आनी येरादारी पुलिसांची ना परवानगी देखून संबंधितांचेर करची खर कारवाय, पणजेकार पंगडाची मागणी. एकोशींतल्या एका बालवाडीत लागलो उजो, ना एफआयआर ना अटक. जमनीच्या वादाक लागून भुरग्याचो जीव धोक्यात, बेगोबेग करची खर कारवाय, थळाव्यांची मागणी. गोंयांतल्या गुन्यांव फाटल्यान केली व्हड कारवाय. ऑनलायन एस्कॉर्ट आनी शिंदळकी वेवसायाचे रॅकेट आयले उक्ताडार. 3 आरोपीक केल्या अटक, तशेंच 22 वेबसायटी केल्यो ब्लॉक. गोंय शारांत मंडळाच्या 12वेचे परीक्षेचो निकाल जातलो 21 मार्चाक. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक फाट्यान मेळून 17,283 विद्यार्थ्यांनी दिल्ली परीक्षा. काणकोणच्या गुळे गावात मनयलो आगळो वेगळो संवसार पाडवो. भुरगीं तशीच जाणटी पावली दोंगरार मनोवपाक जिन्या देवाची भवर. आता खबरो विस्तारान. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपापलो उमेदवार जाहीर केला. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हाचो चलो रितेश नायकाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केला, जाल्यार आपान गितेश नायकाक उमेदवार म्हूण जाहीर केला. मजगतीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी रितेश नायकाक परबी भेटयली. तशेंच ताच्या वावराक लागून उदरगत, स्थिरताय आनी बऱ्या प्रशासन आनी घटमूट जातले असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. त्या संदर्भात मंडळी मी फोंडेचे एक निवडणुकी बद्दल तुमचे हे जाय. फोंड्या हे नवीन इतले वर्सां फोंड्याचो मतदारसंघ हो सांबाळा, नर्स केला, बऱ्या पद्दतीन काम केलां आनी अचानक ताजें निधन जातकीर एक वेकन्सी तयार जाली. सगळे कार्यकर्त्यांची मागणी आशिल्ली की ज्या पद्दतीन रवीन काम करून ते पार्टीचे मागणी केल्ली ताज्या चल्याक रितेशाक तिकेट दिवची. हायकमांडांनी म्हाका दिसता सगळ्यांचे म्हणणें आयकून हें करून आज ताजी तिकेट डिक्लेअर केल्ली आसा आनी सगळे जाण कामाक लागतले, काम करतले आनी सीट विजयी करतले. ह्या बद्दल तुका पूण आतां हें फॅमिली राज्य बी अशें तशें कितें काय आरोप जावचो ना. फॅमिली राज्याचेर भारतीय जनता पार्टीचो कन्सेप्ट क्लियर आहा. भारतीय पार्टी म्हणटा की जर कोणी तागेलो कोणाचोय रिलेटीव इलेक्शनार जातलो ताणें काम करून आपलें स्थान निर्माण करपाक जाय. काम करना आसतना बेश्टो न्हिदून उठून हाडलो आनी अशें ना. रितेश हो नगराध्यक्ष आशिल्लो, एक्टीव आशिल्लो, बापाचे बरोबर काम करता आनी तशें आसा जाल्यार ताका फॅमिली राज जाणा. फॅमिली राज म्हणजे कांय राजकारणाक संबंद ना. ताका धरता हाडटा आनी दवरता अशें आसा जाल्यार ताका हें म्हणपाक. जो मनीस काम करता, कार्यकर्ते म्हणटात की ताका दी तिकेट, मागीर पार्टेक आनी ऑप्शन नासता. पणजे शारांत रस्त्या कुशीकच्या बॅरिकेड्साचेर कसिनोच्यो जायराती दिश्टी पडटात. ह्यो जायराती बेकायदेशीर आसून तांकां पणजी महापालिका वा पुलिसांनी लेगीत परवाने दिवंक ना. तशेंच पणजी महापालिकेक ह्या जायरातींतल्यान एकूय पयसो मेळना. म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हणजेच आरटीआय पणजेकार अगेन्स्ट कसिनो हाका ही म्हायती मेळ्ळा. ह्या बेकायदेशीर जायरातीचेर कारवाय करपाची मागणी पणजेकार अगेन्स्ट कसिनोन केल्या. बॅरिकेडा वयल्या जायराती सप्तकाभरात काडून उडोवच्यो. ह्यो जायराती सरकारी यंत्रणांक काडपाक शक्य ना जाल्यार जायराती काडपाक पणजेकार महापालिका मजत करपाक तयार आसा अशें उलयलें. So, Ponjekar against casino strongly condemns the taking over of our capital city Panjim by the casino industry. Casinos have occupied prime road space, footpaths and public spaces. Even our view of the river is blocked by the huge casino hoardings and offices on the river promenade. When you enter Panjim, all you see is casino signage everywhere. So basically आमी निषेध करता की ही आमची पणजी सिटी आसा ती आख्खे कजिनोन घेतल्या, ऑक्युपाय केला. ते रस्त्यार बॅरिकेडाचेर ॲडवर्टिजमेंट, फुटपाथाचेर तेणी ऑक्युपाय केला. व्हडले व्हडले सायनेजीस आसा
आमी सिटीन एंटर करता आसतना ते सकलाचेर दिसता. मागीर बस स्टँडाचेर आमी आख्खे डिवायडर तेणी कजिनोचे घातला. सो ही सिटी कजिनोची सिटी अशें एडवर्टिजमेंट करता, ताजेर आमी निशेध करता. नो परमिशन हॅज बीन ग्रांटेड बाय दिस ऑफिस. मागीर दुसरी क्वेश्चन आसलो, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दी एडवर्टिजमेंट फ्रॉम कजिनोज ऑफ दीज एज ऑन बॅरिकेड्स नॉट एप्लिकेबल. म्हणजे की तेणी परमिशन दिवना जाल्यार रेवेन्यूय कलेक्ट करूना. मागीर आमी विचारलेले नंबर ऑफ कजिनो एडवर्टिजमेंट ऑन होर्डिंग्स एंड देयर लोकेशन फॉर विच परमिशन इज ग्रांटेड. So response आयला, no permission has been granted in view of the suo motu writ petition number 1 of 2007 and public interest litigation writ petition number 32 of 2011 pending before the Honorable High Court of Bombay at Goa. एकोशीतल्या एका बालवाडीतल्या उज्याच्या प्रकरणात प्रशासनाची धक्को दिवपी गजाल उक्ताडार आयल्या. या घडणुकीची कितलेशेच दीस जाले FIR दाखल जावंक ना, तशेंच खंयच्याच दुबाविताक अटक जावंक ना. ल्हान भुरग्याच्या सुरक्षेविशीं गंभीर प्रश्न उप्रासतात. जमनीच्या वादाक लागून ही घडणूक घडल्या असो दुबाव आसा. या घडणुकेचेर बेगोबेग खर कारवाय करपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या. गोंयांत जाल्ल्या बर्ज बाय रोमियो लेन नायट क्लबाची घडणुके उपरांत आता एकोशीच्या एका बालवाडीतल्या जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकेक लागून प्रशासनाच्या कामाचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. 6 मार्चाक घडिल्ले घडणुकेत बालवाडीतल्या छप्पर आनी हेर वस्तींनी पेट घेतलो, पूण अजून केस नोंद जावंक ना वा कोणाकूय अटक जावंक ना. जमनीच्या वादाक लागून हो उजो लागला असो दुबाव आसतना प्रशासनान ल्हान भुरग्याच्या सुरक्षेकडेन दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्यांनी शिक्षण खात्याकडेन आनी पुलिशेकडेन कागाळ करून लेगीत ठोस कारवाय जावंक ना. हे प्रकरण शिक्षण खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात आसा अशें सांगून पुलिसांनी फुडले कारवाय करपा खातीर प्रस्ताव धाडला. मजगती पंचनामो नाशिल्ल्यान पुरावे नष्ट जातले असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. या प्रकरणात बेगोबेग FIR दाखल करून गुन्यांवकाराचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांतल्या गुन्या फाट्यान केल्ल्या व्हड कारवायेक लागून देशभर पातळिल्ल्या ऑनलायन एस्कॉर्ट आनी शिंदळकी वेवसायाची रॅकेट उक्ते जाला. या संदर्भात 3 आरोपीक अटक केल्या आनी 22 अश्लील वेबसायटी ब्लॉक केल्यात. या रॅकेटाचो मुखेल मास्टरमाइंड कर्नाटकांतलो आसा अशें उक्ताडार आयला. ही केस नेमकी कितें पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंय गुन्यांव फाटो आनी सोशल मिडिया मॉनिटरिंग सेल हांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान एक व्हड प्रकरण उक्ताडार आयला. ऑनलायन एस्कॉर्ट सेवाच्या नांवान देशभरात शिनळकी वेवसाय चलोवपी एक गट पुलिसांनी सोदून काडला. 9 मार्चाक म्हायती तंत्रज्ञान कायदो आनी बायलांचे अश्लील चित्रण आडावप कायद्याच्या कलम 67 खाला गुन्यांव नोंद जाल्लो. या प्रकरणात 22 वेबसायटींचेर बंदी घाल्या. तंत्रीक तपासांतल्यान कर्नाटकांतल्या शिवमोगा हांगच्या नारायण राव हो मुखेल आरोपी आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाला. हाचे उपरांत गुन्यांव फाट्याच्या वेगवेगळ्या पंगडांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी सोद कारवाय केल्यो. नेरूल आनी बार्देस धाड घालून नारायण राव, शहबाज खान आनी मंजुनाथ शेट्टी या 3 आरोपींक अटक केल्या. या कारवायेत एक लॅपटॉप, 4 मोबायल फोन आनी एस्कॉर्ट वेबसायटी कडेन संबंधित पुरावे जप्त केल्यात. तशेंच आरोपी गुगल पे आनी UPI वरवीं पैशांची अदला बदल करताले अशेंय चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. हे आरोपी फकत शिनळकी वेवसायांतल्यान मेळिल्ल्या पैशांचेर आपले पोट भरताले अशी माहिती मुखार आयला. हे प्रकरणात अनैतीक मनीस वेव्हार आडावपाच्या कायद्या खाला गुन्यांव नोंद जाला. बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, जयपूर, दिल्ली ह्या सारख्या व्हड शारांनी हो रॅकेट चलता अशेंय प्राथमीक चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. सध्या पुलिसांनी अर्थीक वेव्हाराची पुराय चौकशी करून बळी पडपी बायलांचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या. मुखेल आरोपीच्या खात्यात 2.34 लाख रुपया गोठलायल्यात. गोंय गुन्यांव फाट्याची ही एक व्हडली आनी महत्वाची कारवाय अशें मानल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंय शारांत मंडळान 10 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी मजगती घेतिल्ले 12वेचे परीक्षेचो निकाल शेनवारा 21 मार्चाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो. ही परीक्षा 20 केंद्राचेर जाली.
कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक फाट्यान मिळून 17,283 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. परवरेच्या गोय शाळांत मंडळ इमारतीतल्या परिषद घरात सांजेच्या 5 वरांचेर पत्रकार परिशदेत निकाल जाहीर जातलो. तशेंच सगळ्या विद्यालयांक त्यांच्या लॉगिनाचेर 25 मार्चा उपरांत एकवटीत निकाल उक्त जातलो अशें मंडळान कळीत केलें. राज्य सरकारान इलेक्ट्रीक गाड्यां खातीर अनुदान दिवप बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रीक गाड्यांची नोंदणी उणी जाल्या अशें कळटा. अनुदान बंद केल्या उपरांत विक्री उणी जाल्याचे येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान सामकार आयला. पळयात पुराय बातमी. हवेचे प्रदूषण कमी करून राज्यातले पर्यावरण राखपा खातीर राज्य सरकारान 2021 इलेक्ट्रीक गाड्यांक चड चालना दिवपाचो निर्णय घेतलो. ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान इलेक्ट्रीक गाड्यांची विक्री वाडोवपा खातीर गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी धोरण चालीक लावन 3 चाकी वाहनां खातीर 40%, दुचाकी वाहनां खातीर 30% आणि 4 चाकी वाहनां खातीर 50% अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतलो. हाका लागून 2021 सावन सगळ्या तरेच्या इलेक्ट्रीक गाड्यांच्या खरेदीत व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्ली. 2021 1099 इलेक्ट्रीक गाड्यांची विक्री जाल्ली. 2022 तातूंत 8.3% वाढ जाली. उपरांत हो आंकडो वाडत गेलो. मात 2024 सरकारान अनुदान बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रीक गाड्यांची विक्री उणी जाली. 2024 11,756 इलेक्ट्रीक गाड्यांची विक्री जाल्ली. पूण 2025 तातूंत उणाव जावन हो आंकडो 9,881 इतको जाल्ल्याचे अहवालांतल्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाची खात्री सरकारान दिल्या तरी कांय सुवातींनी फक्त कांय वरां खातीरूच नळाचें उदक अजूनय मेळटा. हाका लागून लोकांच्यो कागाळी वाडल्यात. 2022 वर्साच्या आंकडेवारी पळयल्यार सगळ्यांत चड 2,682 कागाळी साश्टी तालुक्यांतल्या उदका खात्या कडेन नोंद जाल्यात. पळयात पुराय बातमी. सध्या गोंयांत गरमी वाडल्या आणि ह्या गरमेक एक दिसून आयला की गोंयचे उदकाचो सांठो जो आसा तो बिशी कमी जायत. फाटल्या 4 वर्सांचे जर आमी नियाळ घेतलो जाल्यार अशें दिसता की गोंयांत अशे कांय जागे आसात थंय फक्त काय तर 1 वरां, काय तर 2 वरां, काय तर 3 वरां, चडांत 8 वरां दिसाक उदक मेळटा. आनी हे जर पळयलें जाल्यार सगळ्या कांय जर कागाळी खंयच्यो जर आयिल्ल्यो आसात जाल्यार साश्टी तालुक्यांतल्यान सगळ्या कांय चड कागाळी आयिल्ले आसात. आमच्या उदका खात्या कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ती पळयल्यार फाटल्या 4 वर्सांत साश्टी तालुक्यांतल्यान 2,682 कागाळी आयिल्ले आसात. ताका ज्यो उदकाक कनेक्टेड आसात. आनी मेन म्हणजे उदक मदीं मदीं लायट गेल्यान खूब उदक बंद जावप, मागीर कितें कामाक लागून शटडावन जाताक लागून उदक बंद जावप, पायपलायन फुटून बंद जावप किंवा पायपलायन लिकेज जावन बंद जावप, अशे वेगवेगळे कारणां खातीर तुका मेळ्ळ्यात. फकत साश्टीकच न्ही, बार्देजाक तर हे आमचे उदकाचे समस्या आसात त्यो सगळ्याकाय चड आसात. तिसवाडी तालुक्यांत आसात, पेडणे तालुक्यांत आसात, साश्टी तालुक्यांत आसात. साश्टी तालुक्यांतले फकत एक मडगांव आनी 4-5 जर गांव सोडले जाल्यार इतली उदकाची टंचाई जाणवता. आनी ताका लागून सद्याक लोक बेजार जाल्ले आसात. आनी आमी जी म्हायती दितात ती जर पळयली जाल्यार ही आमची म्हायती न्ही किंवा आयकयिल्ली म्हायती, ही विधानसभेक आयिल्ली म्हायती. विधानसभेच्या उत्तरांतल्यान जी म्हायती ती फुडें आयिल्ली आसा. हे जर पळयलें जाल्यार सद्याक गोंयचे उदकाचें वातावरण, पिवपाचें उदकाचें वातावरण गंभीर आसा अशें म्हणप समाजांतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गोवेकर, मडगांव.
घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव ना देखून लोकांनी हुस्को करचो न्हय अशें मंत्री दिगंबर कामत सांगता. घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव ना, मात वेवसायीक गॅस सिलिंडराचेर सध्या कांय निर्बंध आसात. हे विशीं सरकार बेगीनूच उपाय करतले अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें. मजगतीं कांय लोक प्री बुकींग करिनासतना गॅस कार्यालयां सामकार गरजे भायर गर्दी करतात. हाका लागून एजन्सीक गॅस सिलिंडर वांटप कठीण जायत आसा अशेंय मंत्री कामत हांणी सांगलें. आयकात. गॅस सिलिंडराचेर कॅटेगरिकल स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्यान केला की डॉमेस्टिकाक प्रॉब्लेम ना. लोक एक्सायट जावन कित्याक कितें करतात. काल तुमकडे एक गाडी हाडयली, आतां जे बुकींग करत ना ते येता आनी गाडी हाडयता, ते येता आनी सिलिंडर मागता. हें सारकें न्ही. तुमी रजिस्टर करा, डिलिव्हरी कोण दिवपाचे आहा ते डिलिव्हरी दितले. मदींच कोण तरी येता, मदीं रस्त्यार हाडटा, आपल्याक सिलिंडर दी म्हणटा. अशें जावपा ना. ताका बेसीस तांणी ते हें म्हणटा. आतां कमर्शियलांक तांणी म्हटलां कमर्शियलाचेर मातशे रिस्ट्रिक्शन्स आहा. एक 2-3 दिसां भितर कमर्शियलाचेर आमकां क्लियर कट पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कळटली. टुरिझमाचेर एफेक्ट जातलो न्ही सर? अजून पर्यंत काय ना. हांव ते कडेन जेवपाक गेलो, ते लोक येतात. लोकांक गोंयांक व्हडले काय, गोंयांक येवपी लोक आहा ते व्हडले ना, आनी तांणी सगळ्यांनी आतां हॉटेलवाल्यांनी इंडक्शन यूज करपाक प्रॉमिस केला. पोकळ टोटली त्यांनी बंदच केला. बंदच केला पोकळ. कोणे गोडेकार म्हणटा ते अमाय सिलिंडर दिवपाचें. तरी तुका अशें कोण तुका जर मारामारी करपाक लागली आनी करपाक जाल्यार कोण सप्लाय करता? सप्लाय करपाक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. तियामा नवी मोठी वाठारात बेकायदेशीर बांदकाम लागून मुखेल रस्तो बंद जाल्ल्यान थळाव्याक त्रास सोंसचे पडटा. ह्या विशीं थळाव्यांनी शेल्डे पंचायती सामकार 3 दीस जाले आंदोलन सुरूच दवरला. आमचो रस्तो आमकां जाय अशें म्हणीत लोकांनी निदर्शनां चालू दवरल्यात. पळयात पुराय बातमी. नवी मोठी तिळामळ वाठारांतल्या सर्वे नंबर 25/13 बेकायदेशीर बांदकामाक लागून मुखेल रस्तो बंद जाल्ल्यान थळाव्यांनी शेल्डे पंचायती सामकार आंदोलन सुरू दवरला. बिरेस्तारा ह्या आंदोलनाचो 3रो दीस. रस्तो आडवल्ल्यान लोकांक यो वच करपाक बरेच त्रास जातात. ह्या बेकायदेशीर बांदकामाक लागून गांवांत वचपाक आशिल्लो एकूच रस्तो बंद जाला. आमचो रस्तो आमकां जाय अशें म्हणीत थळाव्यांनी आंदोलन सुरूच दवरला. आमच्या घरा कडेन वचपाक आमकां परतून रस्तो सुरू करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. मजगतीं आमचो बांदकामाक विरोध ना, पूण संबंदीत बिल्डरान उदरगतीचें काम हातीन घेवच्या पयलीं रस्त्याची योग्य सोय करून दिवची अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आयची सान बरी सुरवात जावपाक जाय, पूण आयज आमगेली सुरवात प्रोटेस्टाची जाल्या. डे 3 प्रोटेस्ट इतल्या लागून कितें आमकां हे 70 हावजीस 70 सेल लोकां हे एसटी लोकांक वचपाक वाट ब्लॉक केल्या हे बिल्डरांनी. सर्वे नंबर 25/13 आनी हे आमी शेल्डे पंचायत कुर्चोरे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. सो आमगे एकूच डिमांड कितें, आमकां रोड दिवचो, मागीर तेगे बिल्डींग स्टार्ट करचें. पूण तो बिल्डर आहा तो ना, रोड दिवपा ना अशें म्हण दाखयता आनी आपणागे बिल्डींग कंप्लीट करपाचो वयता. आनी हेका आमी पंचायती रिक्वेस्ट केलो टील आमगे रोड जावपा पासून त्या बिल्डराक सांग ते बिल्डींग स्टार्ट कोनाका ओ कंप्लीट कोनाका, पूण आमगे रोड पयल कोन्न दी. पूण आतां आजू पासून आमची पंचायत आमचे सांगाता ना दिसता. काल पासून डेप्युटी कलेक्टर आमची मिटींग जाली, BDO आशिल्लो, सेक्रेटरी आशिल्ली, आमी विलेजर आशिल्ले, प्लस ओनर आनी बिल्डर आशिल्लो. तांकां एकूच सजेशन दिलां, हो मॅटर आहा तो आमी तांकां सजेशन दिलें कितकोन करया, कितें एटलिस्ट हें करया म्हणून. पूण आतां तेमी डेप्युटी कलेक्टरान BDOन ताका सजेस्ट केला हो मॅटर आहा तो आयदर तांकां सांगला सेक्रेटरी आयदर तूं विलेजरा बारबर राव, तेंगेलो इश्यू आहा तो सॉल्व करपाक, नाल्यार बिल्डरा बारबर राव. आयदर वन थिंग. ते डिसिजन आहा सेक्रेटरीचेर, पंचायत सेक्रेटरीचेर. हो स्ट्रायक केला कित्याक आमकां खूंय वचपाक वाट ना, ताका लागून आमी चिंतलां हो पिसफूल स्ट्रायक उरतलें. तांकां होगोत रियलायज करपाक दॅट तुमी म्हाजें रॉंग कोताय, कित्याक इतले एसटी लोकांची एट्रॉसिटी, इतले लोक आहा हिंगा एट्रॉसिटी म्हणजे तांकां त्रास कोताय सारके, हे बेजीक रायट्स दिना. से आमकां आनी ऑप्शन ना कंटिन्यू दवरपाचें, कित्याक आमी कोणा बरें कोर्टां पासून ही केस चालू आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टां 23 आमी फायल केल्ली. आमी पंचायती रिक्वेस्ट केल्लो एटलिस्ट तुमी आमकां जस्टीस दिवपाक शकनाय जाल्यार एटलिस्ट हो कोर्ट मॅटर काबार जावपा पासून रावाय आनी मागीर तुमगे डिसिजन आहा तें घे म्हणून. सो हिना हेस्ट ती आतां घेवपाक सोदताय डिसिजन. आतां कित्या लागून घेवपाक सोदताय तें खबर ना. आज हो 3रो दीस आनी लोक घर मेळून बसले. ही रावता हिंगा 4 पिढी सोल. हेंकां आज रस्तो मेळना जाल्यार ती कितें करतली, खंय सो वयतली, सांगे सो वयतली. हांव कितें म्हणटा, मातशें मागणें पंचायती
मातशें हेल्प करया ह्या लोकांक. आमची ST लोक ही कोण भायर इमिग्रेट लोक न्ही, हिंगाची ती. आनी तुमी हांकां हेल्प करना कोण हेल्प करतले? तेमगे घर आहाय ती तेम घेयलो हा पयशे घेवन, ती भायली न्ही. हांव मागता की पंचायत हितून मातशें इनवॉल्व करून तितून हेल्प कराय, कित्याक एवरीथींग तेमकां आहा तें लिगल आहा. त्या बिल्डींग बांदिला, त्या बिल्डींग बांदिला रस्तो आमच्या पब्लिकाक तें बरोवन दिवपाक कितें जाता? दी म्हूण सांगता आम पब्लीक आमकां कित्याक त्रास करून जाय सारे. तूं रस्तो पयलींसान आसलो? होय, रस्तो पयलींसान आसलो. सो आतां कितें म्हणटा तुमकां? आमकां रस्तो दिना म्हणटा त्या पब्लिकाक. आमदार बी मेळ्ळो तुमकां घेवन? हे बारीक लोकांक तुमकां म्हाजी मग सुचो दिसनाय, कागो दिसना. ह्याच गांवांत किल्लो आनी ह्याच गांवांत जावन तुमी आमकां रस्तो ना म्हणून भाटकार सांगता. भाटकाराक कारण कितें? भाटकारान जाल्यार आमकां मेजूनच दिवपा न्हू, नाल्यार आमगे पेपर डिलीट करपा न्हू तेणी. आमकां पिश्या घालेन तेणी वयता आडेशेन. दोळे आसून आमगे दोळे तेणी टाकले. आमगे पिडके काबार आमी व्हरपा जाली. आतां आमगे भुरग्यांचे भुरगे आहाय आनी आमचे भुरगे आहाय तेमचे हुंच्यान वचपाचें, वोट प्लॅनाचेर वचपाचें, का भाटकारा तकलेच्यान वचपाचें, तें आमकां कळोंक जाय. सदां हे आमी बसली बाबा, आमकां कोण खातलो, कोण बसतलो? आमचे पोट आमी कितकोन जेयतली? गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंयकाराचो मोग भाजप पक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पक्षाच्या हेर फुडाऱ्याच्या विश्वासाक लागून आपूण मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय करपाक शकलो. ह्या काळात जायती कामां आनी सकारात्मक बदल हाडपाक शकलो, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हजें घर, मुणकार घर आनी शेतकी संरक्षण कायदो फुडाराक लोकांक फायदेशीर थारतलो, अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मजगतीं मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय जाल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंताक सांखळे लोकांनी परबी भेटयली. गोवेकरांच्या आशीर्वादाने आणि माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वस्व नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीपासून बाकी सगळ्यांच्या आशीर्वादाने गेली 7 वर्ष लोकांची सेवा करण्याचा योग मला मिळाला. आणि ही सेवा करत असताना गोव्यामध्ये एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल, ह्युमन रिसोर्स बदल हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मी करू शकतो, हे मला समाधान आहे. आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा दिव्यांगासाठी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही सुरू केलं, स्पायनल रिहॅब सेंटर जे केशवसेवा साधना आपला बांबोळी या ठिकाणी सुरू केलं, हे तर मी म्हणेन, कारण कदाचित या उपक्रमाबद्दल गोव्यातील तमाम लोकांना माहिती नसेल, पण स्पायनल रिहॅब सेंटर जे बांबोळीच्या केशवसेवा साधना या सेंटरमध्ये जे सुरू केलं, हे दुर्मिळ केंद्र आहे, यामध्ये ज्याची स्पायनल रिहॅब ज्यांना लागतोय त्यासाठी ट्रीटमेंट घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांग इक्विपमेंट देणारंही केंद्र आहे, त्यामुळे बऱ्याच लोकांना या गोष्टीबद्दलही माहिती नाही. आणि हे सगळं करत असताना मी सातत्याने म्हणतोय की गोव्यातील गरीब लोकांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य तसंच ठेवण्यासाठी वेगवेगळे रिफॉर्म्स आणले. त्यामध्ये माझे घर, त्यामधील मुलकाराचे घर आणि त्याचमधील ॲग्रिकल्चर प्रोटेक्शन ॲक्ट या गोष्टी माझ्यासाठी खूप खूप महत्त्वाच्या आहेत. मी त्याचा उल्लेख आजच्या छोट्याखानी कार्यक्रमामध्ये एवढ्यासाठी केला कारण पुढचं वर्ष या सगळ्या गोष्टींना ते बळ देणारं असणार आहे की माझं घर, मुलकाराचं घर आणि ॲग्रिकल्चर ॲक्ट या सर्वांना फायदा गोव्यातील तमाम गोमंतकीय जनतेला व्हावं ही माझी इच्छा आहे. ढोल ताशे, रोमटामेळ, चित्ररथ, तालगडी, गोफ, होळी, गुलाल, विविध रिती, परंपरा हातात हात घालून परंपरीत चाफ्याचो माळो घालून ओसोय ओसोय म्हणीत मौज मज्जा करपाचो शिगमो केन्ना सोंपलो आनी संवसार पाडव्याचें आगमन केन्ना जालें कळेच ना. मंगल यात्रे सयत विजयाचें प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत भौशीक तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांनी गुडी पाडवो म्हणल्यार संवसार पाडवो मंगलमय वातावरणात व्हडा उमेदीन मनयलो. पळोवया गोंयभरच्या गुडी पाडव्याची खिणचित्रां.
तर काय झालं असतं यासाठी आपल्याला जगाचा नकाशा आपल्या डोळ्यासमोर आणायला लागेल. आज इराण, अफगाणिस्तान इथपासून जावा सुमात्रापर्यंत हा संपूर्ण किनारी प्रदेश जर पाहिला, हा सगळा इस्लाममय झालेला आहे. फक्त मध्ये भगवी पाचर भारताची आहे. आणि हा जो भारत आज केशरीमय भगवा राहिलेला आहे त्याचं कारण छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत. मराठ्यांच्या टापा ज्या ज्या ठिकाणी गेल्या, जिथे जिथे अटकेपासून कटकेपर्यंत जिथे जिथे मराठ्यांच्या टापा गेला, तिथपर्यंत सगळा भूभाग आज हिंदुस्थान म्हणून स्वतंत्र राहिलेला आहे. म्हणून परबी दिता की आम्ही नव्या वर्साचे स्वागत केलें. नित्ती आम्ही गुढी उबारली आणि त्या गुढीचे महत्व हे आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. कारण गुढीपाडवो म्हणजे फक्त एक बरी साडी न्हेसली किंवा बरो सदरो घालो म्हणून जायना. ताजे फाटल्यान गुढीपाडव्याच्या फाटल्यान कितें महत्व आसा. आणि गुढीपाडवो हो चडसो महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोंय हांगा मनयलो वता. आणि ताका वेगळी वेगळी नांवां आसात. कर्नाटकान ते उगाडी म्हणटात, महाराष्ट्रान ताका गुढीपाडवो म्हणटात आणि गोंयांत आमी ताका संवसार पाडवो म्हणटात. पूण ताजे खरें महत्व एकूच आसा. आमचे नवे वर्साक आमी नवें उत्तेजन हाडपाक जाय, नवी आशा हाडपाक जाय, नवी सपनां करपाक जाय आणि नवी चेतना आसपाक जाय समाजा मदीं. म्हाका दिसता डॉक्टर मीनाक्षी शेरावत हाणें खुबशे आज सांगले. कारण आमचो परिवार जो आसा तो आमी पयलीं मजबूत करपाक जाय आनी घट करपाक जाय. गोंया पयलीं कितें जालें, गोंयान हे भारतानूच कितें जालें, पाश्चिम्य जे देश आयले आनी आमचेर आक्रमण केलें, ताका लागून आमी खंय तरी फाटीं उरले. पयलीं हांव नको तुमकां कितले खबर आसतलें म्हणून, नलंदा आनी तक्षशिला म्हणून 2 युनिवर्सिटी आशिल्ल्यो. त्यो जगान पयल्यो 10 येताल्यो. आज आमची एकूय युनिवर्सिटी जगान 100 ना. हे कारण कित्याक हांगा चायना सारकिल्ल्या देशाच्यो 5 काय 6 युनिवर्सिटी पयल्यो जगान आसा. कारण आमी एक संकल्प घेवपाक जाय की भारतवासी म्हणून, आमी गोंयकार म्हणून देश आमचो कसो मजबूत करतलो. आनी ती सुरू जाता शिक्षणांतल्यान. आमचें शिक्षण जे पयलीं आशिल्लें आनी आज शिक्षण आमी करता. वर्ल्ड हिस्ट्री आमी मनयत शिकयता भुरग्यांक. समस्त गोंयकारांक आयज गुढीपाडव्याची शुभेच्छा दिता सगळ्यांक मनोनीत परबी. तशेंच आयज आमचो हिंदू सनातन धर्मा प्रमाणें आयज आमचो नवें वर्स सुरवात जाता. तशेंच सगळ्या आमी देवा कडेन मागता की सगळ्या गोंयकारांक आनी तशेंच भारतभर सगळ्या लोकांची भलायकी बरी आसची. तशेंच नवें वर्स म्हणटकूच सगळे सुखी आनी समृद्धी मेळची आनी देवाची कृपा सदांच आमचेर आसची आनी सगळे बरे भशेन रावचे हीच माझी ईश्वरा कडेन मागणी. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.